नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो Headlines brought to you by MVR Homes Beyond Luxury. सेजा वेदांता कडच्यान बेकायदेशीर मायनिंगातले वसुलीचेर 8 सप्तकांत कितें तें थारायात। हायकोर्टाची सरकाराक ऑर्द वेदांताचे 21,000 कोटीचे बेकायदेशीर मायनिंग गोवा फाउंडेशन हायकोर्टान। रजिस्ट्रारान प्रशासका वरवीं दिल्ली सस्पेन्शनाची ऑर्डर रद्द करची म्हूण गोवा डेअरीचो एमडी नवसो हायकोर्टान थाकाय दिवंक हायकोर्टाचो न्हयकार, मात प्रशासक डेअरीचो चार्जीच घेना। मुख्यमंत्र्यान उपमुख्यमंत्री नेमचो नाजाल्यार खुर्ची सोडची, सरकार आयला गलगलाक। राज्यपालान सरकार करचें बरखास्त, काँग्रेस इशू तापयता। पीडब्ल्यूडीच्या नावान उठसूट शंख ठोकपी काँग्रेसवाल्यांनी सरकार करपाचे प्रस्ताव घेवन मोगोवाल्यांचे हुमरे झरोवचे न्ही, सुदिनाची जाप। जुवारी पुलाक खंय सध्या तरी भंय ना। मथुरे बरोबर गोंयांतूय जन्माष्टम, मध्यान राती जालो कृष्ण जल्म। राती सावन लोकांची कृष्णाच्या देवळांनी गर्दी, गोंयांतूय जावंक लागल्यो दही हंडीच्यो सर्ती। पळयात कृष्ण जल्म। आणि गोवा रग्बी युनियनाची वेरिटाज सर्त म्हापशां अंडर 18 गटा खाला 8 टिमी वांटेकार, चलयां आनी चल्यांच्योय टिमी। वेदांताच्या बेकायदेशीर मायनिंगाची वसुली करपाचे सरकारान 8 सप्तकां भितर निर्णय घेवचो म्हूण हायकोर्टाचो आदेश। वेदांता कडल्यान मायनिंगाची वसुली करूंक प्रक्रिया सुरू करपाचो आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांनीक दिवचो म्हूण गोवा फाउंडेशन हायकोर्टांत गेल्यात। 2007 ते 12 मजगती वेदांतान केल्ल्या बेकायदेशीर मायनिंगाचो सरकाराच्या तिजोरेक 21,000 कोटी रुपयांचो फटको बसला म्हूण गोवा फाउंडेशनाचो दावो। लीज व्हॅलिडिटीचे कोफुसावाचे फाटभुंयेर 2007 ते 12 ह्या मजगती गोंयांत जाल्ले कितलेशेच मायनिंग बेकायदेशीर म्हूण सुप्रीम कोर्टान निकाल दिल्लो। ह्या काळात जाल्ल्या मायनिंगातले 31% मायनिंग वेदांतान केल्ले। सोमारा हायकोर्टात याचिका आयली तेन्ना गोवा फाउंडेशनान हो आर्ग्युमेंट घालो। मायनिंग कंपनी कडच्यान ताची वसुली जावंक जाय म्हूण गोवा फाउंडेशन हायकोर्टात गेल्यात। वेदांतान मोठ्या प्रमाणात केल्ल्या बेकायदेशीर मायनिंगाक लागून सरकाराच्या तिजोरेक खंय 21,000 कोटींचो फटको बसला। Today we had filed a petition against Vedanta for recovery of 21,000 crores because of in the 5-year period 31% of the ore excavated was by Vedanta alone, 31% of all the exports. We filed a separate petition only on Vedanta for recovery of 21,000 crores, and we were preparing another petition for the recovery of 45,000 crores from the remaining mining companies. There are a total of 127 mining companies that are operated from 2007 to 2012. बेकायदेशीर मायनिंगातल्या येणावळीचे वसुली विशीं मुखेल सचिवान 8 सप्तकां भितर निर्णय घेवचो म्हूण हायकोर्टान आतां आदेश दिला। Today the court has directed that the petition will be placed before the government and the state and the chief secretary for a decision on the matter to be filed in the registry within 8 weeks. Since the petition was filed only against Vedanta, the court has directed that the government will consider the position in respect of all the mining leaseholders who have mined in this period. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोवा डेअरीचो एमडी नवसो सावंताक सस्पेंड करचो म्हणून रजिस्ट्रारान ऑर्डर दिवन 4 दीस जाले तरी एमडी खुर्ची सोडिना आनी प्रशासक डेअरीचो चार्ज घेना। सुत्रां सांगता ते प्रमाण बीजेपीच्या आदल्या एका मंत्र्याक घेवन सावंताचे सुत्रां आलोवपाचे यत्न चल्ल्यात। ऑर्डर दिवन 3 दीस जाले प्रशासक मोरजकर गोवा डेअरीचो चार्ज घेना। सस्पेन्शनाची ऑर्डर रजिस्ट्राराक रद्द करूंक लावची म्हूण नवसो हायकोर्टांत गेला। हायकोर्टान ऑर्डर स्टे करूंक स्पष्ट न्हयकार दिलो। गोवा डेअरीच्या स्कॅमाक लागून सहकार रजिस्ट्रारान 7 संचालकांक बरखास्त करून घरा धाडले। त्या शिवाय एमडी नवसो सावंताक सस्पेंड करूंक लायिल्लो। ती अर्द डेअरीच्या प्रशासकान काडपाची, मात दामोदर मोरजकाराक प्रशासक नेमिल्लो शुक्रारा तो अजून डेअरीचो चार्ज घेना।
तितल्या बोवाळात हायकोर्टात वचून थाकाय घेवपाचे MD सावंताचे यत्न चल्ल्यात. आपल्या सस्पेन्शनाची अर्ज रद्द करची म्हूण तो हायकोर्टात गेला. सोमारा हायकोर्टान ताका कसलीच थाकाय दिली ना. ताका 2 जुईजांच्या खंडपीठा कडेन वचूंक सांगले. सावंतान हायकोर्टा मुखार याचिकेत आर्ग्युमेंट घाला तो असो. सहकार निबंधकान 31 ऑगस्टाक दिल्लो आदेश अधिकार कक्षे भायलो. सहकार कायद्या प्रमाण निकालात आव्हान दिवंक मेकळीक दिल्ली ना. सहकार निबंधकान दिल्लो MDच्या निलंबनाचो आदेश रद्द करचो. हो आदेश खंयच्या दस्तावेजांच्या आदाराचेर दिला ते दाखोवचे. हायकोर्टात नवसो सावंताक थाकाय दिली ना तरी प्रशासक गोवा डेअरीचो चार्ज घेना आणि MDच्या निलंबनाचो आदेश काडिना तो मेरेन सावंताक MD रावंक मेकळीक. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण सावंताचे BJPच्या आदल्या एका मंत्र्याक घेवन मेकळीक मेळची म्हूण सुत्रां हालोवपाचे यत्न चल्ल्यात. प्रशासकान डेअरीचो ताबो अजून घेतिल्लो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मुख्यमंत्र्यान उपमुख्यमंत्री नेमचो ना जाल्यार खुर्ची सोडची म्हूण काँग्रेस इश्यू तापयता. सरकार करपाचो खंय पर्याय उक्तो आसा. मुख्यमंत्र्या बरोबर बाकीचे 2 सिनियर मंत्री नाशिल्ल्यान प्रशासन हालना म्हूण काँग्रेसीचो सरकाराचेर हल्लो. काँग्रेसीन राज्यपाला कडेन वेळ मागलो. सरकाराची सद्याची परिस्थिती पळयल्यार राज्यपालान सरकार बरखास्त करचें म्हूण काँग्रेस विशय राज्यपाला मेरेन व्हरपाची आसा. I mean, this is the president will come to the end. First is, look at the various alternatives. We have spoken about alternatives. First is, at least let the chief minister appoint a deputy. Appoint second in command. If that is not coming through, I mean, resign. You resign, I mean, law will take its own course. Democracy will play out its own role. And somebody else will rise up as the chief minister. If that is not happening, the governor should dismiss his government, withdraw the pleasure. And after the pleasure is withdrawn, he can still wait for some arrangement to evolve. If not, Article 356 come into play. Government cannot take the people for granted. We have sought an appointment with the governor. We hope and wish that the governor will give us an appointment without any delay, and we will proceed from there on. Of constitutional machinery leads to only one aspect: dismissal of the government, taking over of the government, President's rule. Chief Minister is taking his cabinet minister for granted. The entire council of ministers is taking their MLAs for granted. The whole government is taking the entire legislative assembly for granted. हेल्थ बुलेटिनाचेर अल्टिमेटम जालो. आंदोलन खंय पावले काय विचारल्यार काँग्रेस म्हणटा आंदोलन म्हळ्यार रस्त्यार देवूंकूच जाय अशें ना. काँग्रेस मिडियांतल्यान इश्यू रेज करता. वता वता थंय काँग्रेस हो विशय काडटा. All options are open. Why should we rule out? Why should we rule out? We are the single largest party. But let us, I mean, when we reach the river, we'll think of crossing it. You know, some of your party members have clearly spelled out that they have given 24 hours to the medical bulletin. In fact, even a written statement said that they all will agitate. Nothing of that fruitified. No, This is the first phase. this is, there are phases, and we have been, our party has been meeting in various constituencies. At each constituency meeting, we have been taking up this issue. That means we are taking it to the people. Agitation is on. Not that you take a flag and stand in the street. But agitation has different connotations, different forms. Speaking to you is an agitation. Raising this issue. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.